आज जनन दिवस आचरितात तांचे सांगाता आम्ही संतोष पावता गेल डिसोजा जर्मनी, स्नेडन थॉमस डिसोजा कॅनडा, अलिना डिसोजा साकिनाका, मेल्विन पिंटो काल्वा, साविता फर्नांडिस कुलशेखर, चार्ली डिसोजा मुदरंगडी दोहा कटार, अलिशा फर्नांडिस, हितांश मायलोट्टू. पयलो जनन दिवस भुरग्याचो मेरियल कुट्टो मिरा रोड. 67th बर्थडे मेरी लोबो मिरा रोड. मॅनफ्रेड पिंटो दुबय. हांकां सगळ्यांक जनन दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितात डिना डिसोजा आनी डॅनी विलियम्स, लंडन UK. आयरीन आनी आल्फ्रेड बेनिस निरमार्गा ह्या काजारी जोड्यांचेर आनी तशेंच काजाराचो दीस आचरिल्ल्या सर काजारी जोड्यांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. जेजूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक लेती लेवीस बेळ्ळूर. वेलंकणी मायेच्या मानाक लेती लेवीस बेळ्ळूर. रोशेल ब्रह्मावर. आयरीन रायन डिसोजा देर्लाकट्टे. लायनल मेल्बा सल्डाना शिरवा. लेक्सिन जॅनिस सल्डाना. जेराल्ड लेविस आनी कुटाम बेळमण. प्रजक्ता पिंटो मुल्की. शालिनी आनी वॉल्टर सिक्वेरा किन्निगोळी. आलन आनी जुनिता मार्टिस आग्रार. फिलोमिना लोबो मिरा रोड. प्लॅसिड लेविस मुडिपू. ज्योती डिसोजा बसरूर. कंप्लीशन ऑफ स्टडीज शिकप बऱ्या तरान सुफळ रितीन यशस्वी रितीन अखेर केल्ल्या पासत लियाम फ्रॉम लंडन. कियान बुतेल्लो. फ्रांसीस फर्नांडीस अँड कुटम वालेन्सिया. उर्बान डिसोजा बळकुंजे कुवेट. लविना मेंडोन्सा आनी कुटम सुरतकल. सेवरीन माचादो कारकळ हांणी तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां देवाची दया आनी काकूत अनुभव केल्या. तांच्या जिवितांत देवान वर्त्या तरान बेसांव घाला. तांचे समेस्त सवय मेळोवन आनी आमच्या जिवितांत देवान केल्लीं सर आशिर्वादां उडास करून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध तेसांवां आमी देवा मुखार दवरया आनी ह्या तेसांवा खातीर आमी मागया. रॉल्विन पिंटो शिरवा आनी बऱ्या भलायके पासत. नेल्सन शारोन डिकोना आनी कुटम. पामेला रेबेल्लो गोवा बऱ्या भलायके पासत. सावियो हेझल डिसोजा बेळवाय. लिओ हेनरी वेगस. जेसिंता डिसोजा पडबिद्री. नेल्सन शारोन डिकुन्ना आनी कुटम. रिमा साल्डाना कुलशेखर. उर्बान डिसोजा बळकुंजे कुवेट. सीमा फर्नांडीस वामदा पदव. गुड मेडिकल रिपोर्ट अँड स्पीडी रिकवरी ऑफ विल्मा फर्नांडीस किन्निगोळी. लिल्ली रोड्रिगस किन्निगोळी आनी सर त्या पासून सांगाता म्हळ्यार आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. सरल्या सर मालकड्या बसत आनी पुलकत्यांतल्या गरजेवंत आत्म्या बसत आमी मागया. देवादीन डेनिस लेविस लुईस डिसोजा अंधेरी. देवादीन जॉन आनी जेसन डिमेल्लो सास्तान. देवादीन जॉन गोन्साल्वीस नागोरी. देवादीन जोकिम डिसोजा गोरेगांव. देवादीन सेलीन डिकोस्टा बाईंदर. देवादीन जॉन गॉल्बर्ट डिसोजा खारगर. देवादीन फेल्सियान रिचर्ड डिसोजा. देवादीन एवलिन मोंतेरो अत्तावार. देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट मोंतेरो अत्तावार. देवादीन जानेट मोंतेरो अत्तावार. देवादीन पावल आनी जेरी डिसोजा किन्निगोळी. देवादीन फेडलिन कॅस्टेलिनो उडपी. देवादीन अलेक्झांडर डिकोन्ना बजपे. देवादीन सायमन मिनेजेस शंकरपुरा. देवादीन जाल्ल्या नोरोना गेल्ल्या कुटुंबांतल्या आनी साल्डाना गेल्ल्या कुटुंबांतल्या मालकड्या बसत मागतात. पीटर नोरोना कॅनडा. देवादीन एडवर्ड फेर्नांडीस मालाड काटपाडी. देवादीन अँटनी अलोशियस फर्नांडीस काटपाडी. देवादीन सायमन रिचर्ड डिकुन्ना बजपे. देवादीन वलेरियन डिसोजा. देवादीन थेरेसा डिसोजा. देवादीन आर्थर कॅल्विन मेंगडे कल्याण मुंबई. देवादीन एल्विस पास्कल आनी एलिझा मोंतेरो उद्यावर. देवादीन फ्लॉरेन्स लोबो अंधेरी. देवादीन सेलिन फर्नांडीस अंधेरी. देवादीन लूसी लासरादो पुत्तूर. देवादीन सिस्टर मेरी स्टेला मोगारनाड पुलकत्तीन आत्म्या बसत मागता. स्मिता फर्नांडीस पडबिद्री. देवादीन पीटर पॉल पिंटो आनी ॲग्नेस पिंटो. सोफिया डिसोजा. जोसेफ आनी आयवी पिंटो. डॉली डिमेल्लो मँगलोर. देवादीन लूसी डिसोजा वाशी. देवादीन सिरिल पत्रावो पुलकत्तीन आत्म्या बसत मागता.
सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तशेंच शांती नोरोन्ना कुवेट देवादीन मेरी साल्डाना कुलशेखर देवादीन अँटनी पिंटो सिरवा कोलकत्तीन आत्म्या बसत मागता लविना मेंडोन्सा आनी कोटाम सुरतकाल तशेंच जॉन पिंटो निरोडे सरलेला सर मालगाड्यांचो फुडें आस्कन आमी सासणाचो विशय मागया सासणाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरल्या समेस भारताचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन तर आमी उबे रावया मोगाचें न्हू आनी मिसाचें बलिदान पेटोवच्याक आमी तयार जावया आनी भक्तीपणी प्रवेश गीत गावया प्रवेश गीत तुमच्या दैवी गायना बुकांत पान संको 20 ये 3 उतर तुझे ऐकूंक आशेता सोम्या तुका घेवंक लालेता वेदी सरशी येव तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नमा सोम्या नमान तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर म्हाका नमान सोम्या नमान तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो क्रिस्तदय मुगाळ भावनो आनी भयणो बोवा पुरबायेचो दीस आज सांगात आमी मेळ्ळ्या आमी 28वा आयतार 28th संडे ही लितुर्जी आज आचरण करता बरो संदेश आमकां आज मेळटा आयच्या तिनूय वचपांनी प्रत्येक संदेश जावन आसा सासान जिवी जोडूंक आमी कितें करूं जाय ह्या विशयांत सुमी आमकां सांगता देखून सुमयाक मेळोवंक आमी आयल्या व्हडा मोगान व्हडा सुंतुसान एक घडी भोर आमचे दोळे आमी धांपया ह्या बलिदानांत ती कृपा आमी मागया जावं आमचें संवसारी जिवीत ससान जिविताक एक तयाराय आनी आज आमी जशीं आसा तशें आमकांच भेटोवया आमची मागणी आनी त्या सवा जायते आमचे कश्ट तत्वार सक्कळ सुम्याक समर्पण करया सुमी आमकां कृपा दिता ह्या बलिदानां विशींच कृपा आनी ससान जिविताक तयाराय करूंकी तो आमकां आदार दिता पडल्या आमच्या जिवितांत सबार पोवटी आमी सुकल्या जावंक बरो ह्या संवसारी जिवितांत ससान जिविताच्या वाटेर जिवच्या बदलाक जायत्या संगतींक आमी बली जाल्या जायतीं आमचीं पातकां सुम्याक आमी दिवया सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसणे मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुगण्या वसरून सांगता मनान चिंतून सारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या म्हजो संकवार मगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर Hrista kakutkar Hrista kakutkar Sumia kakutkar
कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा ओन सर्गी आणि शांती ताजा इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापास आम्ही तुका वाखणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका म्हणटा तसल्यो सुकर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनार आमेन जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो राजदंडां आनी सिंहासना प्रास चड हांवें ती पसंत केली तिचे कडेन सर करून ग्रेस्तकाय कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें कसलेंच आमोलीक माणीक हांव तिचे कडेन सर करिना कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटीभर रेंव आनी तिचे मुखार रुपें म्हळ्यार माती भलायकी आनी सोबाया प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली कित्याक तिचो परसळ केदींच पालवाना तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय लाभली देवाचें उतर हें देवाचें ओडोपकार तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या आमचे दीस भोव मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका तेन्ना आमच्या काळसा मेळटली सानवाय सर्वेस पोरा बदल तुजें मोग
केदळ पोळ्यान रागार रावताय तेदना साखरांची तुका बीर मोती सो तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस बोरा आणि आमी आनंदान भरतेल्या दिसूस वाडटना तुझ्या मोगान आमकां बर अशें आमचे जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या तुवें आमकां कश्ट दगदां उडी केल्ली त्या दिसा विघ्नान वरणी आमी सरले जिणेक सरिसांव आतां आमकां संतोष दी तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस पोरा आणि आमी आनंदान भरतेल्या दाखय आमकां तुझ्या सेवकांक तुजी महात कार्यां पळोवन दी आमची भुरगीं तुजी खरी महिमा सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवो आमच्या हातांत सर्व वावरू सुफळ कर तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आणि आमी आनंदान भरतेल्या तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आणि आमी आनंदान भरतेल्या हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मकतें खरें पाजरले दोन दारींचे तलवारी प्रास सड खात्रूंक सकतात आसलें प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारखिता सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना सगळें ताचे उजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरले बरी आसा त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचें लेख दिवंक आसा देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. आपण दुर्बळे म्हणसान आसा ती बाकी कित्याक सर्गींचे रास खरेंच तांचे Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो साम मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. जेजू परत वाटे लागच्या वेळार एक मनीस ताचे शशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांया शशी देमी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो बऱ्या मेस्त्री ससनेक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय
जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे तूं जाणाय? जिवेची मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, चोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लोटसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरगेपणार तावनूच हांव पाळून आयला. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें केरी जाय एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेल्लो दुडू दुर्बळां वांटून दी. सर्गांत तुका दर्वे आसतले. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हे आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतेस जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका अतेश्ट आस्पदीक आसलें. तवळ आपल्या भोंवतीन रावलेल्या शिसालाचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले केस्त मारताले. तांणी ही आयकून शिर्स तटक जालें. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट. एक खरेपणी सुवेच्या बिडांतल्यान पासत जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितल्या सरासयान रिगोसोना. हे आयकून ते आनीक चड अजाप जालें. आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजून आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक ते असाध्य वय, पूण देवाक न्ही. देवाक ससंगती साध्य. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या शर्मावाच्या रियेका वेळा घडये एक सवाल तें आज जे आमी आयच्या सुवार्थेंत आयकलें, सुवार्थेंत ग्रेस्त तरणाट्यान केल्लें, ससान जिवी सोडूंक हांवें वा तुवें कितें करी जाय? सासान जिवी सोडूंक हांवें कितें करी जाय? हें सवाल. मगाळ भावना आनी भयणीनो, आज ससान जिवी जोडूंक कितें करी जाय म्हूण सवाल करता आसतना आमकां नियाळाक देवाचें उतर मेळटा. जुआंव सुवांजलावर 17:3 ओळ. जॉन 17:3. आज मस्त देवाचें उतर तुमकां मेळटलें. कोणाक जाय तुमी बरोवयेत तुका एकल्याक आनी उपरांत नियाळ करयेत, कित्याक सगळें देवाच्या उतरांत आसा. पयलें उतर आतां जॉन 17:3. कितें म्हणटा? तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तें तुवें सासनीक जिवीत हें. दिस इज इटर्नल लायफ. सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. वळखोवचें. तुका एकल्याक खऱ्या निजा देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजूक वळखोवचें. तिसरो आवस्वर 15वी ओळ. तवळ तांकां सदमंतल्या ताका सतमानतेल्या खरी एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभता. हरी एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभता. जेजूक सतमानतेल्या सगळ्यांक सस्नीक जिवीत लाभता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. निजा देवाक वळखोवचें आनी ताणें पाठयलेल्या जेजूक वळखोवचें, जेजूक सतमानचें. हो भावार्थ आसा करतना आमकां ससान जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. कितलीं जाणां पाती येतात तुमी आमकां ससान जिवीत आसा म्हणून? हात वयर करा. एक हात हाल्ल्यार आनी एक हात खंय म्हणी वतात म्हणून जालें. दोनूय हात. आमी जर तर देवाक वळखता, जेजूक सतमानता, हांव ससान जिवीत आसा. देखून मगाळ भावां आनी भयणी, हें गरजेचें. आनी ही जानवाय गरजेची. संवसारी जानवाय न्ही. बकारायच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्लें जानवायच्या ग्रंथांत हांव ही जानवाय आमी मागोवन घेवचय. देवाची जानवाय, द नॉलेज ऑफ गॉड. देखून देवाची जानवाय आमकां आसल्यार
खऱ्या निजा देवाक ओळखूंक वा ताणें पाठयलेल्या जेजूक सत्मानचें तर आमकां ससान जिवीत आसा. आयच्या पयल्या वचपांतलें एक उतर आमी वशया. विजडम चॅप्टर 7:7 जानवाय सुग्रंथ वचवर 7:7 वळ आमी मागी जाय. काले म्हणटा आयचे पयलें वचप हांवें मागलें आणि म्हाका समजुनी आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली हांवें विनंती केली आणि जाणवायचो आत्मो जानवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. जानवायचो आत्मो पवित्र आत्म्याचें देणें. देखून जानवाय गरज आमकां ससान जिवीत मेळा जाय. जानवाय ही एका निजा देवाक वळखोवचें पाती येवचें आनी ताणें पाठयलेल्या जेजूक सत्मानचें. आनी तुमी म्हळें तर आमकां खंडीत ससान जिवीत आसा. 3 संगती उडासो वरां हांव तुमच्या गमनाक हास दितां नियाळाक. फाटल्या दिसांनी हांव 3 दीस एका प्रोग्रेमाक गेलो. पूण एक भयण सिस्टर विमला म्हणून खंय केरळाची तिच्या हातांत जेजूचे गाय आसा स्टिग्मॅटिस्ट म्हणटात. पूण आज ती ससान जिविताच्या वाटेर जी येता मात्र न्ही आनी कोणाक ती मेळटा खंय ती वेता थंयसर तांकां जेजूची वळख दिवन आनी तांणी ससान जिविताच्या वाटेर आसा जाय म्हणून. देखून फाटल्या दिसांनी आनी थंयसर तिणें 3 दीस शिकोवन दिता आसतना हांवें बसून आयकतालो आनी एक विशय तिणें स्पश्ट केलो. ते ससान जिवीत जोडी जाय तर आमी जें वचलें आज हें वचप वा हें उतर देवाक वळखोवचें आनी जेजूक सत्मानचें खंडीत आसा. आनी 3 विशय तिणें सांगलें. पयलें आमी घट्ट मोतीन दवरिजे गॉड द फादर लव्स अस. देव बाप आमचो मोग करता म्हणून आमी सदांच म्हणचे. एक देव बाप आमचो मोग करता. दुसरें ह्या देवान ताच्या पुताक दान सोडयला. सो जीजस हॅज रिडीम्ड अस. जेजून आमकां ताच्या रक्तान सोडयला. हें दुसरें सत. आनी ही आत्मीक सतां आमी जाणा जायचे. ही जानवाय आमकां आसा जे देव बाप आमचो मोग करता आनी जेजू ताच्या पुतान आमकां सोडयलां ताच्या रक्तान. तिसरें कोणी सांगतात गी कोण सांगूंक शकता हांगासर बशिल्लें ससान जिवीत आसा म्हणटात. पूण ही जानवाय जाय आनी असलो भावार्थ जाय. देखून आमचो भावार्थ मोगाळ भावा आनी भयणी नॉट ए ब्लायंड फेथ. नो 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 कुर्डो भावार्थ न्हय. जानवाय आसलो भावार्थ. देवाची जानवाय जोडिल्लो भावार्थ आमचो तसलो जाय जाय. तुजो आनी म्हजो ससान जिविता तयार करतल्यांचो भावार्थ असलो जाय जाय. देखून तिसरो विशय आनी भोव म्हत्वाचो कितें तो देव बाप मोग करता म्हणून आमकां पातयेवंक कश्ट जाला. खंडीत अनवरां येतना कश्ट येतना म्हाका कित्याक अशें जालें तर देव म्हजो मोग करिना हांगी सवाल. आनी हें सवाल हो दुबाव कोण घालता मतींत ते आदाम आनी एवेक घाल्ले मतींत. आनी देवा थंय आसलो भावार्थ काडलो. आज व्हडलें खर्ग म्हळ्यार भावार्थ काडचो. सैतान अशें करनासा आनी सैतानान आज जायत्या जाणांक अशें केलां. सबार जाणां आज ह्या भावार्थांत नात आनी आमी चिंता आमी पातकी. देखून देव मोग करना कोणें म्हळें. देखून पयलो विशय देव बाप आमचो मोग करता. गॉड द फादर लव्स अस. दुसरो त्या जेजून आमकां सोडयलां ताच्या रक्तान. तिसरो विशय आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां. वी आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी 2 विशय हांव सांगता. ह्या जानवायेंत आमी आसतना ससान जिविताच्या वाटेर आमी आसतना आमी तयाराय करनासतना संवसाराची जिवीत एक तयाराय ससान जिविताक. आनी 2 विशय आमी समजुचे. देर आर 2 थिंग्स आनी 2 विशय. पयलें एक सवाल कितल्या जाणांक सर्गाक वचोंक जाय. तेय बेन दिसता थोडें जाय मू. ओके सगळ्यांच्या हात वयर. कितल्या जाणांक मरोंक जाय. मरयेत असो आतां सगळ्या आतां मेल्ले करीत सर्गाक वचोंक जायना. सो सर्गाक वचोंक जाय सगळ्यांक जाय पूण मरोंक कोणाक नाका. असली समजोनी जानवाय आनी तयार आमी करनासा तर पयलें आमी मरोंक जाय. तो पयलो विशय. आमी केदाळ मरोंक जाय. संवसाराक एक दीस आखेर जाता हांव खंडीत. तुमी कालें केल्यारय तुवें आनी हांवें कितले आमचो जीव वाचोवंक पळयल्यारय एक दीस आमी सरोंक आसा.
मोरोंक आसा ती उतरोन ते आसा ते न्ही खंडीत सर्गाक वचो जाल्यार मोरोंक आसा पूण आमी मोरोंक जाय थोड्या संगतींक जे कितें ह्या ससान जिविताक उपकारना तें आमी सांडूंक आसा त्या संगतींक आमी मोरोंक आसा आनी तें कसलें देखून आयच्या वांजेलांत थंय एक सवाल केलें त्या तरणाट्यान ग्रेस तरणाटो ससान जिवी जोडूंक हांवें गालें करीत जेजू म्हणलो सगळे उपादेश पाळ तो म्हणटा हांव भुरग्यापणार्थान पाळन आयलां भुरग्यापणार्थान तर जेजू ताका मोगान ताची गल्ली दिश्ट काडना आनी म्हणटा तुवें करी जाय जाल्यार एकच आसा तुजे कडेन आसा तें वीक जे कितें तुवें आज पुंज आयलां तें तुका ससान जिविताक उपकारना आज मोगाळ बाबा आनी भयणी जेजू आमी ही जानवाय जोन नासा ह्या जानवायन जियेवन आसा तर एक विशय आमचे कडेन विचारता जे कितें आमकां ससान जिविताक व्हरना तें आमी सांडी जाय आनी हातूंत पयलें जावन आसा आमी पातकाक मोरा जाय वी नीड टू डाय टू sin जर पातकाक मोराना तर देवा थंय एक जावंक आमकां जायना पातकाक मोरा जाय 1 Peter 2:24 पेद्रूचें पयलें पत्र 2:20-4 एक विशय हांव एकूच उतर दिता तुमकां देखून हांवें म्हळें आज तुमी देवाचें उतर बायबल हाडिजे आहलो वा एक पेपर वा पेन हाडिजे आहलें नाजाल्यार घरा वचून परत आयका परत नियाळा ससान जिविताक तयाराय जाय तर आमी पातकाक मोरोंक आसा आमच्यान जावचें ना पूण आमकां पातकांक हाडुल्लो एकलो आसा जेजू आसा 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा आमी पातकाक मोरोन पवित्रपणी जियोवचे खातीर कुडसायलेल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वयलीं देखून एक पातकाक मोरा जाय दुसरें आमी आमच्या स्वार्थाक मोरा जाय सेल्फ हांव म्हणून जियोवन आसा तर आमी हांव न्हय आमी आमचे खातीर जियेल्यार ससान जिवी जोडूंक जायना कस जातात देखून 2 Corinthians 5:15 कोरिंथकारांचें दुसरें पत्र 5:15 म्हणटा आमी पातकाक मोरा जाय आमी आमच्या स्वार्थाक वा आमचेच खातीर आमी जियोवन आसा तर आमी मोरोंका नाजाल्यार आमकां ससान जिविताक वचोंक कश्ट कितें बरयलां 2 Corinthians 5:15 कितें बरयता जी येतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय बगर आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जीवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो आनी तिसरें आनी एक संगतीक आमी मोरा जाय आनी आमी भियेता ताका खंयच्याक भिये मोरा जाय सैतनाक किडें दिवं नजो मग बाबा आनी म्हणे आज कितल्या जाणांनी सैतनाक किडें दिलां त्या घरांत कालें आसा तें आसा हें आसा म्हण कोणाच्या फाटल्यान वचून आसा दास तांकां ससान जिवीत सुलाभ आसा की ना त्या सैतनाक देवान जेजून पाडाव केलो त्या खुर्सार ताका पांयांची मोनय केली सैतनाक मस्तिलो आनी आमकां अधिकार जोड दिलो तर आज सैतनाक कित्याक भियोवचें कोण कालें करता भियोवचें एक पाताक sin self and Satan सैतनाक इडें दिनाय बियाक इडें दिल्लो सैतनाक इडें दिता कोण भियेता तो सैतनाक वाट करता आमी मोरा जाय ह्या वस्तूंक आनी एक संवसाराक आमी मोरा जाय संवसारी वस्तू ग्रेस काय दुडू गरज आमकां कितें जाय खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक घाल्यार खुशी दादोशी जाया तितलें बरो खावंक आसा जेवंक आसा न्हेसोंक आसा पांगरूंक आसा आज कितल्या जाणांक हें ना ह्या कोरोना करगा निमतें कितलीं जाणां आज वाटेर आसात काम ना कश्ट नासा बिडार ना आमकां हें सक्कड आसा खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक आनी सक्कड आसा दादोशी देखून ग्रेस जावंक आशिवचें आनी कालें ह्या विशयां खातीर मागचें थोडे बडी आमची मागणी इंत जाल्यात आज कालें मागता आमी जेजू काम दी पयशे दी जेजू म्हाका ससान जिवीत दी कोणी मागलां हांगे आमी जेजू हांवें ससान जिविताच्या वाटेर जिये जाय हांवें हेरांक ससान जिविताच्या वाटेर हाडी जाय ह्या खातीर हांवें जिये जाय हें जिवीत हांवें करची जाय
जोम सोंजेला वसवर 12-20 आनी 4 वळ कितें म्हणटा जेजू म्हणटा एक गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ले करीत एक खडोस उरता पूण तो मोरा जाल्यार यथेश्ट फळ दिता देखून आमी मोरोंक आसा एक विशय ससान जिवीत आमी जोडी जाय तर ह्या भावार्थान आमी आसा ही जानवां आमी जोडल्या तर ह्या संगतीक आमी मोरा जाय आनी आतां दुसरो निमाणो हाचे उपरांत हांव वाकेर करता आनी एक विशय आसा आमी ससान जिवीत जोडी जाय तर आमी सर्गींच्या वस्तूंक लब्ध जाय संवसारी वस्तूंक आमी त्याग कर वा त्यो सांडून सर्गींच्यो वस्तू आमकां गोत्ता आमचें डेस्टिनेशन खंयचें आमी पुरा सांग पावल म्हणटा फिलिपिकरांच्या पत्रांत 3:20 वळ फिलिपियन्स 3:20 आमी सर्गींची नागरिकां तर सर्गाक वचत जाल्यार तयाराय करीचे आतां तूं खंय पयनाक वेताय तुका गोत्ता खंय बॉम्बे वचत जाय खंय वचत जाल्यार तूं तयाराय करताय तर तशें आमी सर्गींची नागरिकां जाल्यार आमी सर्गा खातीर खालें तयाराय केल्या आमी ससान जिविता खातीर कसली तयाराय केल्या देखून हे सवाल विचारया ससान जिवीत जोडी जाय तर कितें करूं जाय बस मोगाळ भावा आनी भयणी जायतीं जाणां आमी आमची कूड सांबाळनासा सांबाळया कूड सांबाळुचे पूण मनीस म्हणटना कूड मात्र न्ही 3 संगती आसात खंयच्यो त्यो 1 Thessalonians 5:23 तेसलोनिकांकारां बरयल्लें पयलें पत्र 5:20 आनी 3 वळ पळया देवाचें उतर स्पश्ट करता आमकां आमी मनशां 3 संगती आमच्यो थंय आसात 3 संगती सांबाळचे केवल एक संगत कूड मात सांबाळल्यार पावना आज पळय आमी कितलीं बरीं आसा सकाळां बरीं दिसतात बायलां बरीं आसात पूण भितर आज आतां गेल्यार ससान जिवीत थंय जेजू पोरू ते 3 दिसांचे प्रोग्राम करता आसतना ती सिस्टर म्हणाली तिका देवान देणें दिलें खंय तिचो आत्मो काण्ण सर्गाक आनी हेम कोणांनी पुरा पुलगत पुरो दाखयली खंय त्या वेळा आत्मो आमचो मोरतना खंय मस्त झूज जाता खंय आमचे मदें झूज कसलें गोत्ता पोर एका घरा हांव गेलो एक प्रायस्त मनीस बऱ्या मोरणाक तयार आय म्हूण मागणें करनासलो सद्दां करता खंय भुरग्यापणार्थान ताचें मागणें हांवें वाचलें तो वाचतना ताणें पांयांत हांव सुरू करचें मोरतना पांय पयले थंड जावन येतात खंय पांय मागीर इल्लें इल्लें खालें पुरो तें मस्त मेन्शन केलां हांवें चिंतलें आनी एक पटी तें मागणें काण घेवन हाडिचें आमी मागीचे बऱ्या मरणाक तयाराय करीचे सगळ्यांनी बऱ्या मरणा खातीर मागीचे प्रे मागणें खरा केवल संवसारी रिती प्रकार आमी जियेल्यार जायना देखून ससान जिविताक तयाराय करस जावं मागणें आनी कूड मात सांबाळल्यार पावना कूड प्राण आत्मो तिनूय आसा म्हणटा सांग पावल कितें म्हणटा 1 Thessalonians 5:23 कालें बरयलां समाधान दिता तो देव समाधान दिता तो देव तुमकां सोर वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेली जायचे निर्दोशी आनी म्हणटा तिका विजन वा कालें तिका आत्मो व्हरनो बापा मुखार आमी मरतना खंय पट्ट करून आमचे दोळे दमतना हो आत्मो एकच घडी बापा मुखार पावता खंय आनी पयलें कालें पर्सनल जजमेंट म्हळ्यार आमची वैयक्तीक झडती जाता खंय पयलें सवाल करता खंय तुका पाटी वचोंक जाय गी म्हणून तुका पाटी संवसाराक वचोंक जाय गी आमकां जाय गी नाका जाल्यार आमी हांगा बरें करून तयाराय करीत जाय पयलें विचारता खंय पाटी वचोंक जाय गी आनी गॉड एक्सपेक्ट्स देव आमकां आमचेर पाती येता काय नाका म्हाका नाका हांव म्हजी जिणी जियेला हांव ही जानवाय घेवन हो भावार्थ आसा कन संवसारांत हांव संगतीत हांव म्हाका मेकळो करन आनी हांवें सर्गींची तयाराय केल्या म्हणून तो पाती येता गॉड ट्रस्ट अस देखून ही तयाराय गरज मोगाळ भावा आनी कूड मात्र आमी तयार केल्यार पावना कसली तयाराय हांव आखेर करता 1-2-3 संगती सांगता आमचो आत्मो वा आमी ससनीक जिविता तयाराय करूं जाय पयलें
आमी आमच्या आत्म्याकी खाण दिजे कुडीक मात्र न्ही 3 पावटी जेवल्यार फावना 3 पावटी आमी आत्मीक खाण जावन देवाचें उतर वासी जाय. वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर एक पावटी वाचल्यार व्हडली एटलिस्ट एक पावटी. आज कितलेशीं कुटुंबां आसा देवाचें उतर वाचिनात. कितलीशीं मनशां आसा क्रिस्तंव आमी म्हणटा आमकां ससान जिवी जाय म्हणटा पूण देवाचें उतर वाचिना तर आत्मो आमकां ताका खाण मेळना. सो वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर वाचचें नियाळचें. हर एका दिसा एक पावटी म्हणी वाचा, एटलिस्ट 3 पावटी वाचल्यार बरें. कित्याक जॉन 6:68 जो हांव समजला वचर 7 आनी 8 वळ म्हणटा पेद्रून म्हळें कोम्या कोणा सरशीं वचो आमी तुजे सरशीं आसात उतरां ससान जिविताचीं. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. हे आमकां 2 तरेच्या तालवारी बरी आमकां कातरूंक शकता, आमकां नितळ करता, आमकां ससान जिविताक तयार करता. सो रीड द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर वाचया नियाळया. दुसरें आनी एक आमी सद्दां मागिजे पवित्र आत्म्याक मागिजे. प्रे टू द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याक मागा, दिसपड तें मागा. कित्याक पवित्र आत्म्या विना आमकां कोणीय शिकयना. ससान जिविताक तयाराय करूंक पवित्र आत्म्याक मागची गरज आसा. जॉन 6:63 जो हांव समजला वचवर 6 आनी 3 वळ कितें बरयलां देवाचें उतर म्हणटा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान पूण मनीस खंयच्याकय उपकार ना. फ्लॅश इज युजलेस. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. सो वी प्रे. एक देवाचें उतर वाचचें, पवित्र आत्म्याक मागचें. तिसरें आनी निमाणें सॅक्रमेंट्स. सक्रामेंताक वेचें. आज ऑनलायन जावन जायतीं जाणां मिसाक वचनात, मिसां सुरू जाल्यात वचनात. मोगाळ भावा आनी भयणी, वी आर लुजींग आउट समथींग. आज आमी कुमगार खाण घेना तर सक्रामेंताक वचना, कुमसार जायना, कश्ट आसात, तयाराय करूंक जायना. बरी तयाराय जायजे तर आमी देवाचें उतर आनी तशेंच पवित्र आत्म्या मागचें दी अनॉयंटींग ऑफ दी होली स्पिरीट. आनी तिसरें सक्रामेंत जावं कुमगार जावं कुमसार आनी राती न्हिदोवंक वेच्या पयलें आनी एक आमी करी जाय एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. आमच्या अंतस्करणाची झडती करची. सद्दां अंतस्करणाची झडती हें केल्यार खंडीत आमकां जाता. आनी हाका आमकां करपा जाय. तरणाटो म्हणालो, तरणाटो न्ही मागीर सांग जेजू म्हणालो अशें ग्रेसांक मस्त कश्ट घेय रिगोवंक तर कोणें रिगचें. देव म्हणा जेजू म्हणटा मनशाक हें असाध्य पूण देवाक साध्य. देवाक साध्य. जेन्ना आमी देवा थंय जियेता पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र आत्म्याची कृपा मागोवन आनी सक्रामेंत आनी जें कितें आमकां आसा पळय अजमतां दिता तें घेवन आनी अंतस्करणाची झडती कर तर आमची तयाराय बरी जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दोळे धांप्या एक घडी सगळां आमी दोळे धांप्या. आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आनी मागया. आज हें सवाल करया ससान जिवी जोडूंक कितें करी जाय. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सतमानता देवाक सर्वपिता सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रस्त्याराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेचे एकल्यास्पताक आमच्या सम्या तो पवित्रात्म्यावर बिस्मवलो हांव कोर मरिता सन्मलो फॉन्स पिलकात आनी कसले ताका प्रसाद जुल्लो तो मेलो अंतकानी केपिलो तो मरल्या मदन देवलो तिसरे संमेलनांतलो जिवांचलो सर्गार सुरलो सर बलिदार बचावच्या बसला Teitan Venlanci Mulțumitolo, Sătmanta Păvitrătnea, Catolic Uisbe, Bogdan Svectar, Atpăcem Muslim, Curicen Joan Pon, Săsnăcen Civit. Amen. Betul cengit gisangko D19. सर्वच बापा हार नायलाव काणीक सावन तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका दाल बेसाव तूं तांचे येतारुका दयेन कानगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुच्या
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्की सभेच्या आदाराक सर्वस्फूर्त म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कुवारी मरयेतां जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्याची सु आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा.
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सुरवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुडरगत सवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवान जुसे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सार नोडमचो घडणार सांजू जय फ्रेनाड एमेट्स हेसुडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या समेस भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. ससान जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी हें जोडूंक आमकां देवाचो आदार आनी कृपा जाय देखून आमकां समर्पण करून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आसां आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय कोरोना म्हणल्यार महाकर्गांतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार सुमया आनी सर आकांताकला सांतली आमकां वाटय कित्याक आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. भावनो पळया तुमी जेजू क्रिस्त आमकां ससान जिवीत जोडून दिल्लो ताचे ते मात्र आमकां ससनाचें जिवीत मेळटा जाय अशी कृपाय दिता तो देवाची शिळी
संवसाराचे आनी आमचें बाप करतात ह्या शेळीच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी सम्या देवाची म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उमगाराचें गीत गीत संको आमच्या दैवीक गायना बुकांतावन E14 पान संको 50 आनी 4 पेज 54 E14. बाग मुचे के देवर्ते सोम्या तुका सेवचे दुर्बोळ्या काळजान मोच्या तुका स्वागत करचे राज तुझे आनंदाचे दैविक संतोष देवचे फावो जाला म्हाका ते तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे पातेता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन माझे सदां जियेता सोम्या तुझे पातेता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन माझे सदांच जियेता. इगडी बोर काळजांत आयिल्ल्याची सुख मेरगां दिवया. आज ताचें उतर आमकां लाभलां. ससान जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. ह्या जिवितांत आमी जियोन आसतना सर बंदपासांतली बंदड्यांतली तो आमकां सोडयता. देखून आमगे ताका अर्गां दिवया. काळजांतच आमकां समर्पण करया. हर एक आमची पिडा शिडा पातकां काडलो तो. हर एक वायट बंदपास बंदड्यो संकल्यो तुटोवन घाल्लो तो. जेजूक सांगया जेजू म्हाका कृपा दी. जेजू म्हाका बरें कर. जेजू म्हाका सुडका दी. जेजू हांवें एक चुकती थाराय करूंक म्हाका फावो कर ससान जिविताक. आनी हें वर्तें देणें म्हाका दिल्ल्याक आयच्या दिसा परत एक पोवडी म्हज्या काळजांत तूं आयिल्ल्याक तुका अर्गां. तुका मान सुम्या तुका होगळा. थँक्यू लॉर्ड. प्रार्थुया. महिमेवोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोले कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्ण ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रजांचे शीस करा. पवित्र स्नान दिया. असा हांव तुमच्या सांगता आता आनी सदा. सो म्हाका सत मानता ससनाक जियेतलो. दैवीक पोता स्वीकार करता तो यतेश फोड दितलो. दैवीक उतार स्वीकार करता तो यतेश फोड
सांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया असा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा मोगल पुत्रा सोवे अंगवार मर्या आशीर्वाद देव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवरण आमचे देवा आमचे दिसवंत बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.